आणि ज्या तरेन ज्यात मनशांनी तुमचे लढाई लढले आणि झगडले आणि जिंकले, हाउ फार इम्पॉर्टंट डू यू फील इट इज फॉर यू, फॉर संगलानी, as far as assembly elections are concerned? It is very important. But as we said, last time कितें जालें तें सगळ्यांक खबर आसा. समज आमी एकजुटीन रावल्ले, सगळे एकीकडे रावल्ले जाल्यार अवघे 2000 मतांनी आमी पडले, हांव पडचो नासलो. आतां हे फावटी सगळ्यांनी धडो शिकलेलो आहा. आमी युनायटेडली फायट करतले आनी ताका डिफीट करपाक ट्राय करतले. You are in a constituency wherein the MLA is the present Chief Minister of Goa. ज्या भाशेन नियम जाला पळय त्या प्रमाणे how much you are confident to move ahead in assembly polls? See, people have given a mandate again, not once, twice, third time आमकां म्युनिसिपालिटीक mandate दिल्लो आसा, कॉल दिल्लो आसा. So we'll work hard. We know where we had gone wrong in the past. And CM जालो म्हणून एक्झाम्पल लायव्ह आसा. एक्स सीएमाचे आमचे नाव घेवपाक गरज ना. मांद्रे कितें घडल्यार तुमकां खबर आसा. हिस्ट्री मे रिपीट. ते 7,000 हे 7 मतान जायना, बट वील ट्राय डेफिनेटली. So you will try to see that the history repeats again, and that too for the same party. गोंयान हिस्ट्री रिपीट जातली ही म्हाका खात्री आसा. How would you see to keep your flock together with you? Because 7-8 महिने हा, anything can happen. कुर्चोरी 10 झाले, काउन्सिलर झाला, चेअरपर्सन झालो, विदिन 10-15 दिवसांनी नो कॉन्फिडन्स आणि डिफीट झालो. This can also happen at your place, in your council. This is politics. That's called politics. Anything can happen. You are ready for it. Yes. Discuss it. We'll cross the bridge when we reach the No, but bridge. how strong you are, and we along with your councillors. We are strong. We have proved already. No, in the next few months, because you never know. And then the government is, party is informed, anything happens. You're fighting with the biggest party Correct. at present, who know how they rule. निवडून येवंक शकना तर ते विकते घेतात. डेमोक्रेसी उरूंक ना हांगा. निवडून हांव म्हाज्या काउन्सिलराकूच तेच सांगता. आयज तेंचे प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेलो. ते म्हणटा आमकां सीएमान कांयच करूं ना. जे कितें केलां तें आमी केलां. जे कितें तुमी केलां जाल्यार एक काम करा मरे, बीजेपीचे रेजिग्नेशन रिजायन जाया आनी स्वताचे बळार निवडून येया. हांव चॅलेंज मारता तुमचे कडेन. फाटल्या दिसांनी कितलेच जाण सांखळे म्हणत जाल्यार काँग्रेसान जॉइन जाले. तूं काँग्रेसानूच आसा. सो हाव कॉन्फिडंट यू आर द टिकेट तुकाच मेळटली. That is with the party. पार्टी डिसायड करतली कोणाक तिकीट जाय. This is a plus point for you. तिकीट दिली म्हणून हांवें एक्सेप्ट करूंक जाय. कित्याक टायम वील टेल. अजून खूब कितें घडामोडी घडपाची आहा. युती, महागठबंधन हे सगळे काळाचे गरज आसा सद्याक. बीजेपी इज टू पॉवरफुल इन टर्म्स ऑफ फायनान्शियली एज वेल एज विथ पॉवर इज कन्सर्न. सो युनायटेडली आमी समज फायट करीत जाल्यार डेफिनेटली सगळे पक्षाक ओवरऑल तुमी पळोवपाक गेले वोट शेअर ऑफ बीजेपी इज 33%. So alliance is an important factor. You also feel. Yes, 65% is opposition. So in Goa. If opposition gets together, it will definitely succeed. Opposition should get together. This is my personal opinion. Then only we can defeat BJP. Okay. But why does You can't take chances this time. If you give them one more chance to BJP, they will grab the chance. And then why your party doesn't come forward? Like Goa forward is See, trying to come forward. I'm a party cadre. माझी जितली पॉवर लिमिटेड आहा तितलेच पर्यंत हांव वागू शकता. जेन्ना सजेशनाक टायम येता पळय तेन्ना सजेशन आमी दिता. हायर ऑथॉरिटी आसा आमच्या पार्टीनी, हायकमांड आसा, ते सगळे डिसायड करतले. So, but this योग्य वेळी योग्य टायमार सगळे डिसायड so जातले. but this time in the coming assembly elections, Sanglani is confident that he will defeat Chief Minister. वी विल डिफीट चीफ मिनिस्टर. ही न्हू एकट्यान केन्ना जायना. सीएम सुद्धा सांगू शकता आय विल डिफीट ना. वी विल डिफीट चीफ मिनिस्टर. We will means who? The people from Sankhli constituency. टुगेदर फॉर साखळी पॅनल हाँ. आणि आमची पार्टी काँग्रेस पार्टी आणि साखळी मतदारसंघाचे सगळे मतदार. Thank you. Thank you.